राज्यात मायनिंग बंद पडिल्ल्यान मायनिंगाचेर अवलंबून आशिल्ले घराबे बरेच पिकार जाल्यात। राज्यांनी आर्थीक स्थिती दळमळ्या। शुक्रारा मायनिंग पिडितांनी विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकर हांकां निवेदन पत्र भेटयला। आर्डेक्सकॉ ब्युरो रिपोर्ट। खाणग्रस्त हांगा लोक जे येयल्ले आसात पयलीं मनाक अशें वायट दिसता की ते लोक पयलींच त्रासा आसात आनी तरी देखून आपल्या मागणी खातीर त्यांनी प्रत्येकाच्या ह्याडीन त्या दाराचेर वचपाक ही तांकां परिस्थिती येता आनी ही परिस्थिती जी हाडल्या हेका कारणीभूत सरकार आसा। कित्याक ज्या पद्दतीन खाणग्रस्तांचो प्रश्न सरकारान घेवपा जाय जे सिरियसली घेवंक जाय आशिल्लो तसो घेतलो ना। हांकां सगळ्यांक फक्त आमीश दाखोवन तुमगे जातलें जातलें म्हूण सांगून असो खेळोवपाचो प्रयत्न जाता। जर इच्छाशक्ती जर सारकी म्हणजे गव्हर्मेंटाची आसत सरकाराची मंत्र्यांची जाल्यार हें जावंक शकता। पूण हें फक्त कितें जाता तात्पुरती तांकां समाधान केल्ल्या भशेन की आमी प्रोसेस करता आनी कितें करता हे वाटेन त्या वाटेन हें खंय तरी पोट तिडकीन घेवपा जाय आसलें। आयज दोनूय सरकार जे आसात तेंची स्टेटीक सरकार सेंट्रलाक सरकार तेंचे आसा आनी अशें आसतना जर ह्या टायमार जायना जाल्यार कशें जावप। म्हणजे खंय तरी हांगा इच्छाशक्ती कमी पडटा। हे लोकांक फक्त दिशाभूल करप खंय तरी आमीश दाखोवप अशें चल्लां। पूण खऱ्या अर्थान पोट तिडकीन जे घेवपा जाय आसलो इशू तो तेमी अजून सरकारान घेतलो ना। सिरियसली घेतलो जाल्यार आतां पर्यंत सोल्युशन येता आसलें। तेंचे जी मागणी आसा की ह्या सेशन जे आसा 3 दिसाचे थंय तेजे डिस्कस जावचें आनी हांवें तांकां उतर दिल्लें आसा की हांव कॉलिंग अटेन्शन जें आसा त्या हाडटलो। म्हणजे पुलिसा गव्हर्नर एड्रेस सेकंड डे जे आसा कॉलिंग अटेन्शन हाडून ते ह्या विशयाचेर डिस्कशन जावचें असो डिमांड हांव करतलो। आनी त्या हेजेर कितें काडटा ना ते लेटरा विशयी सुद्दां आमी जो खुलासो करचो हावजाक कित्याक कांय सिक्रेट लोकां कडेन कांय सिक्रेट दवरपाची गरज ना ते सुद्दां आमचो डिमांड आसतलो की तेजो खुलासो करचो म्हणून। आज आमी हांगा ऑपोजिशन लिडराक मेळपा आयिल्ले कारण आमी तेंच्या प्रेजिडेंटान काँग्रेसीच्या प्रेजिडेंटान सांगिल्लें की गव्हर्मेंटाक 2 लेटर येयल्लीं आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान की मायनिंगा बद्दल 2 लेटर येयल्लीं आसा। आमी ती जावन विचारपा आयिल्ले त्या लेटरान कितें आसा आनी ऑपोजिशन लिडर ह्या लेटरांचेर कितें करपा सोदता ही जाप ते गव्हर्मेंटाक एज अ ऑपोजिशन लिडर ते धारेर धरतले काय ना ते हें विचारपा खातीर आमी ऑपोजिशन लिडराक मेळपा ना आमचे फुडले आमी हे 30 तारीख उपरांत आमचे डिसायड करतले कितें करपाचें। तुमचो प्लॅन आसा रस्त्यार येवपाचे प्रयत्न करतात। आमचो फुडलो प्लॅन आमी पयलींच डिक्लेअर केल्लो आसा। आमी 30 तारीख उपरांत आमचे डिसिजन घेतले। ना आतां ते लेटरान कितें आसता सर तुमी आमकां सांगपा जाय न्ही। तुका हेज्या पयलीं तेन्ना आमचे सांगल्याचें पयलीं येयले तितले पयलीं सांगलां हे जो पर्यंत हेंची मायंड क्लियर जायना हे सारकी जेन्ना पोट तिडकी म्हणटा अशें हें करनाय न्हू सेंट्रल तुका अशें अकावंट दितलें अशें ना। पण दिल्ली सुद्दां तुमी बसले पळय न्हू दिल्ली वचून बसले काही मिनिस्टर येतात MP येतात बसतात तेमी बसले सॉल्व जायना। तेमी ते कशेंय करून ते अपॉइंटमेंट घेवंक जाय न्हू अपॉइंटमेंट घेवन प्रायम मिनिस्टर जावं किंवा आनी कोण कन्सर्न मिनिस्टर ते करना ते तुमचे कडेन येतात आमचो सपोर्ट आहा तुमकां सपोर्ट दाखयलो म्हणून ते सॉल्व जायना। ते करपा खातीर कितें करूंक जाय आसलें। आतां ते दोनूय सायड गव्हर्मेंट तेंचो आसतना ह्या कंडिशनान जायना जाल्यार कोणी करप।